म्हणल्यार मरे आमच्या पब्लिकाचो पयसो हो जो वेस्ट जाता, वेस्ट जावपाक रिजन कितें? मिसमॅनेजमेंट. आतां तुमीच पळया, येदो व्हडलो इतले खर्च केला, हेका आतां लाखांनी खर्च केला काय करोडान बील घातला तें खबर ना, पूण इतले लाखांनी पयसो हो जो वेस्ट केला कोणचो? पब्लिकाचो पयसो. आयज मार्केट शिफ्ट करपाक म्युनिसिपालिटी फेल जाल्लेली आहा. आतां हांकां 5-5 लाख ते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट मारला, तांकां 5-5 लाख ते आतां पे करतले. सो तांकां 5-5 लॅक्स पे करचे परत. हांगासर म्युनिसिपालिटी कडेन स्वताक स्टाफाक घालपाक सॅलरीक फंड्स ना. सो हे टोटली मिसमॅनेजमेंटा खातीर हे सगळें जाल्लेलें आहा. जेन्ना ते सेकंड मार्केट प्लॅन करता न्हू, तेन्ना तेंच्यांनी प्लॅनिंग करपाक जाय. बाबा लोकांक त्या फिश वेंडर्सां कडेन पयलीं उलोवपाक जाय, बाबा तुमकां शिफ्ट करतले, तुमी वयतले काय ना, हे सगळें तेंचे कडेन एग्रीमेंट टोटली लिकेज जावपाक जाय. तोंडान उलोवपाक हे कितें आमचे हेचे फुटबॉल गेम नाल्यार खंय न्हू की बाबा तूं खेळटलो रे काय म्हणून. हे समथींग ऑफिशियल न्हू, ऑफिशियल सगळें ऑफिशियल जावपाक जाय. जर तेंच्या कडेन पयलींच जर तेंच्यांनी लिखीत घेतलेले, एग्रीमेंट केल्लो, तुमकां शिफ्ट करतले, तुमी शिफ्ट जावपाक जाय जाल्यार आतां एक्शनूय घेवन तांकां शिफ्ट करूंक मेळटाली. पूण हेंचें कांय ना, हेंचें प्लॅनिंगूच ना. हांकां कशें शेड बांदले, हांगा आपणाक कितले मेळटले हे प्लॅनिंगेचेर चलता. पब्लिकाचो पयसो वेस्ट. टोटल हांव मागता की हे जी लँड जी म्युनिसिपालिटीन जी घेतल्या ती परत रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक रिटर्न दिवपाची. बेश्टे पयशे हे 5-5 लाख वेस्ट करपाचे ना, ते आनी खंयच्या तरी बऱ्या कामाक यूज करपाचे. हे म्हाजें फर्स्ट डिमांड आहा. तशेंच ते आतां म्युनिसिपालिटी हांगासर इलिगल तेच्या सायडीन गाडे जाल्ले. हांवें ह्युमन रायट्सांक म्युनिसिपालिटीन सांगून थकलो. लास्टाक म्हाका ह्युमन रायट्सान वयचें पडलें. थंय वचोन हे गाडे काडल्या. आतां पळयता जाल्यार परत ते गाडे वाडपाक लागलेले. हे आतां म्युनिसिपालिटी हे पळय, म्युनिसिपालिटीसून हे सगळी ही प्लेस डायरेक्ट म्युनिसिपालिटीसून ही प्लेस दिसता. अशें न्हू की तांकां आनी खंय सायटीन आसा. सो थंयसून तांकां दिसता थिंगासरले तांकां इलिगलिटी चलता ती खबर आसून ते दोळे बंद करूना. हेजें रिजन कितें आसतलें? हे सगळें थंय पब्लिकांनी हेजेर विचार करपाक जाय. हे सगळें चल्लां ते इलिगलिटी, आमचो पयसो वेस्ट जाता. सो हेका लागून जेन्ना आमी फुडें सरता म्युनिसिपालिटीक आमी सगळे वचून म्युनिसिपालिटीन बसपाक जाय. आमचो बाबा तुमी पयसो कित्याक वेस्ट करता? हे सगळें आमचे पब्लिकांनी आयज आवाज उठोवपाची गरज आसा. तुमकां दिसता हे प्रायम प्रॉपर्टी आनी खंय तरी बरें ही प्रायम ही पळय मरे, इतली वास्कोन हार्ट ऑफ द सिटी प्रॉपर्टी आहा. हांगासर कसलो बरोच बरो प्रोजेक्ट येता. प्रायवेट सेक्टराक कोणाकूय कॉन्टॅक्ट करा, कोणूय येतलो. बरी बिल्डींग जातली, बरे कॉम्प्लेक्सीस येतले, जायते डेव्हलपमेंट जातले. पूण हांगासर हांकां जर मेंटलिटीच ना, जर डेव्हलप करपाची, वास्कोची उदरगत करपाची जाल्यार कशें फुडें सरतले? खूब जाण रेडी आहा. म्हाका सुद्दां खूब कंपनीज एप्रोच जाल्या. म्हाका म्हणटा आमी रेडी आहा, आमकां दी, लिजाचेर आमी घेता, आमी कितें बरो कॉम्प्लेक्स हाडटा, म्युनिसिपालिटीकूय रेव्हेन्यू येतलो. रेव्हेन्यूचे सोडटाना हे आपले म्युनिसिपालिटीचे उरला ते पयशे हांगासर घालपाक भायर सरलेले. रेव्हेन्यू जनरेट कसो जावपाक हेका एक प्रॉपर प्लॅनिंग आसपाक जाय. तुमी एप्रोच जावपाक जाय. प्रायवेट सेक्टर आतां खूब जाण आहा, दे वॉन्ट नीड बिजनस लँड, अशी प्रायम लोकेशन लँड कोणूय घेता. आणि हे आमचे प्रायम लोकेशनाक म्हयन्याक आमकां लाखांनी पयशे येवपाचे जाग्यार हे पयशे आपले तिजोरीतले काडून गव्हर्मेंटाक भायर घालता, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान घालता. हे टोटली रॉंग.